देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हेचान बरो बोवाड चलता. एक्टिविस्टूय चाडलो हाय. हे सायडी आमगेलो मेलकम बाबानू एक व्हिडिओ केला. हे सायडी फिडोलानू एक व्हिडिओ केला. हांव तेंचेर उलयता. ती एक बारीक सोशल वर्कर. एक कांतार भायर चल्लां. वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. हे कांतराचे हें प्रॉब्लम जाला आनी कांतराचे हें कितें तें आतां तुमकां सांगता. इंग्लिशीनूय सांगता बारीक. What goes around comes around. Meaning of this song, nobody found. But activists got united and put surround. No one should now go underground. I was happy to hear activists sound. It was the singer giving outdated Tukaram a new entry true inbound. This was the moral of this song, which I found. हे म्हाका हेजे कळला. तुमकां कितें कळटा कांतराची म्हाका कांय खबर ना. आनी तो कांतार म्हणलाय तोय मुगलोय फ्रेंड. म्हणल्यार हें प्रॉब्लम. एक सायडी फिडोल पेरेरा तेका फोडटा कांतोरिस्ता आनी दुसरी सायडी आमगेलो मेलकम पेरेरा तेका प्रोटेक्ट करता. करपाकूय जाय. सगळे आमी गोंयकार तें बरें आहा. म्हळ्यार हांव एकूच सांगूं सोदितां. जे कांतोरीस कांत्र म्हणटाय तें बरें आहा. जे एक्टिविस्ट आमी तेंक कांय दिना. आमी लंडन आहा. हांवूय लंडन आहा. हांव तेंक कांय दिना. म्हणल्यार ते कित्याक बरें काम कोत्ताय दिसता. झगडटाय आमगे गोंयचे पासोतू जाल्यार तेंचेर आमी उलोवन कांय फायद ना. आनी कित्या हांव लागून उलयताय ते कांतराचे कळटा. आतां कोण म्हजे कोंत्र जातलो हांव कोणाक हें करना. कित्याक एक मनीस म्हाका कोंत्र जायन म्हाका 1000 लोक आहा जाल्यार हांव हॅपी. कित्याक गोंय सांबाळटले तेंकां आमी हेल्प करपा जायो. आतां हेच दिसांनी हांव मेलकमाक जायते व्हिडिओ चोयतां. मेलकम हेचांनी विजय सरदेसाय हाटी लागलो आहा सारको. हेच भाशी पयलो मनोज बरोब आसलो. फ्री हँड दिलो हाय तेंकां. सीएमान फ्री हँड न्ही दिलो हाय. कित्याक 300 कोटी स्कॅम चलता जॉबाचे तेजे कोण कांय उलयनाय तें दाबून विजया काडटाय. हांव इतलें सांगूं सोदितां जे कोण उलयताय विजयान रस्तो केलो बेत गायलो शेत पुरोयली जाल्यार सरकार विजय चलयना. विजय ऑपोजिशन आहा. बंद कोराय तेगेले अरेस्ट कोराय. तुमकां जायना ओके होगेटी. हे कितें कोत्ताय हे लोकां चेंज करून कोत्ताय डायवर्ट कोत्ताय. आतां आमगेले चड चलता आमगेले लोटले आमगे ब्रिज वयत म्हूण आमगे लोटलीकार बोवाड माताय. MLA मिनिस्टर आलेक्सिकेर आहा आमगेलो ते सायडी सांकवाडकार बोवाड मात्ताय तेंगे प्रॉब्लम जाल म्हूण. ते भुतानी येता ते बोवाड माताय तेंगे मिनिस्टर मोविन गुदिनो. वयल्या इतलें चलता आसतना आमगे पाद्री बा मागीर म्हणटा तुमी सेबी पाद्रीचे उलयत म्हण. तेच्या पयलीं सांगता तुमी विजयाचे कितलेंय उलयाय आनी तुमी विजयाचे कितलेंय कोरे. कोण विजयागे फ्रेंडान कितें स्कॅम केले फ्रेंडान केलें म्हूण मुगे फ्रेंडान कितें केलें म्हाका धरपा म्हूण कोण सांगितलां. मुगले जायतना फ्रेंड आय कोण केला तेका धरपाचो कायदो. आनी तुमकां एकूच सांगता आख्या गोंयकारांक सांगता 2027 विजय सरदेसाय सीएम जातलो. तुम कितलेंय नाक जोरोयाय ना जाल्यार बोंक जोरोयाय तुमकां कांय करूं जावपा ना. 2027 गोंयचो सीएम विजय सरदेसाय आसतलो. ही सेबी गेली उतरां मातशी माग कोरेन दरे. 2.5 वर्सां फकत 2.5 वर्सां रावाय. विजय मुगे कोण न्ही. विजय मुगेलो फॅन न्ही. म्हळ्यार तरी आसतना कितें स्वता तें उलोवपाक कसली भिरांत ना. ह्या पोटा फूर पडलोले थोडे पाद्री आहाय. सगळे म्हणना मागीर तुमी सेबी म्हणटाय पाद्रीचे उलयत म्हूण. आतां एक पाद्री ओल्ड गोवा उलयता तो म्हाका सेरमाव रिकॉर्डिंग आहा तो हेजे अपलोड करता हांव. आनी तो उलयता मोविन आनी आलेक्सिकरान नासलो जाल्यार हें जावपा न्ही म्हूण. हेसो पोटा फूर पडलो पाद्रींक जरी तर फार्म हावजांत उरले मोविना गेले एक पाक नासलोलें चिकन तुमकां कितें कळ्ळें तें तो एक पाद्री दी तो तें कितें उलोवपा रेडी आहाय. आनी आलेक्सिकरान तेंकां हाड नासलोलें मास सावयल जाल्यार ते आलेक्सिकरा हाडलें उलोवपा. हेच्या पयलें फादर डायगोनूय केलो आहा आनी सगलीं वेन्नीकारांकूय आनी आमगे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांकूय ती खबर आहा हे पाद्री कितें कोत्ताय ते. मागीर तेंको कंट्रोल करूं जायना म्हणटरी ते आपले हात धुयताय. आतां पयलें सांगता हेच्या पयलें सांगत येयलां पॉलिटिक्स आनी रिलीजन मिक्स कोन्न नाकाय. तो म्हणटा आलेक्सिकेर नासलोलो ना मोविन नासलोलो जाल्यार जावं पावपा न्ही. सगळे आलेक्सिकेरान मोविनान आपणागेली भाटां बी इंकून हें ओल्ड गोवा सगळें तेणी केलां. जाल्यार इतलें म्हाका सांगचें ज्या सेंट्रलासान येयलोले ते तेणी कितू बोडसां बोल्ले ते हे पाद्रीन सांगूं जायें. त्या दोना वालोर आहा तुमकां. हांव हेजे अपलोड कोत्तां आनी मातसो आयकाय हो सेरमाव. म्हणटालो without the support of the government to organize such a mega event is not possible, and I myself have experienced that.
On behalf of the church, on behalf of all of us, I thank the Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai. I also thank the Chief Minister of Goa, Honorable Dr. Pramod Sawant, the Chairman of the Exposition Secretariat. He has been following the works of the exposition very keenly. We thank him on behalf of all of us. My special thanks also goes to the Honorable Minister of Environment, Shri Alessio Sequeira. He is also the Deputy Chairman along with Shri Movin Godino of the Exposition Secretariat. Shri Alessio Sequeira has been following the exposition works very closely. I thank him in a special way. Because of him also, along with the others, a lot of works could say could be undertaken. What we see today, the preparations, is also because of Shri Alessio Sequeira. I thank him in a special way. येते पोटा फूर पडलोले हेंकां हेच्या पयलीं सांगिलां हेंकां मोविना गेल्या फार्म हावजांत तुल्यो पाक नाल्लो कोंबियो हेंक दी तूं हे कितेंय करपा हाय हे लोकां होंडाक घाताय आनी हें हांव उलयतां मागीर लोक म्हणटाय सेबी पाद्रींचे उलयत पूण हें उलोवपाचें हेंक निवडून हाडटाय कितें करूं हेंकां ही काम करूं हें सांगपा ना खंयणी पाद्री गेल्या ताटां पडल्या पुरो हे पाद्री होंडाक घाताय इगोर्जीन आख्खो आमगेलो धर्म काबार केला क्रिस्तांव धर्म म्हणटाय तो ह्या पाद्रीन काबार केला अरे तुमी देवाची जेजू क्रिस्ताची बरी खबर सांगाय सान फ्रांसिसाची बरी खबर सांगाय हेण केलां तेण कितें बाटीकून केलां काय बोडस कितू बोंदेलें ती सांगाय लोकां ही दोन उतरां आयकिल म्हण तुमकां सगळ्यां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल सगळे एक्टिविस्टां बारबर रावाय आमगेले लंडन पासून आहाय ते एक्टिविस्टां बारबर रावाय सपोर्ट कराय हांव पयशे दी म्हणना कोणा आनी ते तुमकां पयशे मागपा नाय ते आपणाय पयशे म्हूण कोत्ताय तेंक वालोर विवा एक्टिविस्ट विवा गोवा विवा पुर्तुगाल